जेजू क्रिस्तान थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पेल्याक बक्षी तेन्ना तुजी पातकां बक्षतली. सिराकाच्या ग्रंथांत अध्याय 28 वोळ 2 हो 28 अध्याय आज पुरसोत म्हणल्यार घरा वचून इल्लो वास अपूर्बायेचें वासप. सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 28 28 तो इल्लोसो वाचूंक आज प्रयत्न करा. बक्षाने सुलोभ न्हय, भोव कश्टांचें एक भोव कश्टांचें कांय काम आमी करचें आसा जाल्यार तें बक्षुचें. हो आमचो अणभव म्हणलें सगळ्यांक आमकां अणभव करून तें कळीत आसा, पूण असाध्य न्हय. तर कोण बक्षूंक शकता? सांपावलाच्या उतरांनी फिलिपीकारां बरयलें पत्र अध्याय 4 वोळ 13. म्हाका बळ दितेल्या सवें सर्व संगती करूंक हांव शकता. म्हाका बळ दितेल्या सवें सर्व संगती करूंक हांव शकता, खंयचेय असाध्य न्हय. तशें म्हळ्यार देवा सांगाता आसलेलो मात्र बक्षूंक शकता, वा ज्या जिवितान देव राजवडकी चलयता तो मनीस बक्षूंक शकता. हें न्हीस बक्षूंक जायना वा बक्षूंक तयार ना म्हळ्यार तो व्यक्ती देवा संगीना वा ताचें जिवीत देवाच्या नियंत्रणार ना म्हणलें स्पश्ट. जर देवाच्या नियंत्रणार आमचें जिवीत चलता तर बक्षूंक आमकां साध्य जाय. देवा बदलाक देवा विरोध आसा ती सकत कोणातय वावरता ताका बक्षूंक जायना, तो बक्षूंक इन्कार करता. म्हणजे जर देमसार म्हज्या जिवितांत राजवडकी चलयता म्हज्यान बक्षूंक आनी एकल्याक जायना. कित्याक देमसाराचो मतलाब तोच, बक्षी नासतना आमचें जिवीत पाड करचें. बक्षाणें हेरांक फायद्याचें म्हणलें 16 जाणां चिंतात. बक्षाणें हांवें दिलें जाल्यार ताका फायद्याचें, पूण बक्षाण्याचो सडीत फायदो बक्षितेल्याक म्हूण कोण जाणा आसा तो बक्षिता. जर हांव चिंता हांवें बक्षिल्ल्यान ताका फायदो, म्हाका बक्षूंक जमचें ना. जर हांव चिंता बक्षिल्ल्यान म्हाका फायदो लाभ, तबळ हांव बक्षिता. तिसऱ्यान बक्षाणें एका मनशान आनी एकल्याक दिव्य जाल्ली आनी एकल्या तावन जोडये जाल्ली श्रेश्ठ आनी मोलादीक खाणीक. कोण हें स्विकार करता, मानून घेता, तो बक्षिता. ह्या संवसारांत उरलें कितेंय आमी हेरांत तावन जोडिल्लें वा हेरांक आमी दिल्लें तें नासतलें, पूण बक्षाणें जर दिलें वा घेतलें तें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो नास जायना, तें सदां काळ बाळता. देव सयत तें उडास दवरता. हें गरजेचें, देव सयत तें उडास दवरता. हांवें बक्षिल्यार आनी बक्षाणें दिल्यार आनी घेतल्यार देव सयत तें उडास दवरता. आपूण कितलो अस्कत, आपूण देवाक आनी हेरांक कितलें दुखयता म्हणून आपणाक कोण पळया सारकें वळखता तो बक्षिता. आपूण पातकी, आपूण देवाक दुखयता, आपूण हेरांक दुखयता, देखून आपूण असहायक, देखून कोण हें वळखता आपणाकच सारकें जाणा तो बक्षिता. जर तर म्हाका म्हजीच वळख ना आनी हेरांक हांव दुखयता, देवा विरोध हांव येता म्हणलेंच म्हाका गमनाक येना, हांव चिंतेना, तबळ बक्षूंक हांव इन्कार करतलो. धाकल्यांक सा फ्रांसीस दे सेल्स, तुमी नांव आयकलां जावं पुरो, एक वर्तो भाग्यवंत आनी सांत. सगळ्यांनी वचोन आपूण एक व्हडलो पातकी म्हणून व्हडल्यान म्हणटलो आपूण एक व्हडलो पातकी, पूण लोकांक ताची वळख आसली. ताचें भाग्यवंत, बरें उपकारी जिवीत सगळें तें जाणा आसलें आनी लोकांनी ताका सांगलें, तूं सांत, तूं इतलें बरें करताय, तुजें थंय येदोळ आमी कसल्योय सुखी पळोवंक ना, तूं तें करिनाय, तरी पूण तूं आपूण पातकी म्हणटाय. आनी तो वळ परतून फ्रांसीस दे सेल्स म्हणालो, ना, हांव एक व्हडलो पातकी. आनी तो बळ लोक म्हणालो, तें कशें म्हणून आमकां सांगशी गी. ताका तो म्हणालो, तुमी भायलें पळयवनो, म्हजें भायलें जिवीत पळयवनो, हांव कोण आनी कितें म्हणून जाणा, पूण हांव म्हज्या भितर कितें, हांव कसो आसां
तें हांव मात्र जाणा. देखून हांव कसो हांवें म्हज्या जिविता भितर हांव येताना म्हाका कळटा देवाचो मोग करूंक हांव सोकोंक ना सलवलां. लोकांची जतन घेवच्यान मोग करच्यान हांव सलवलां. लोकांची जतन घेवच्याक हांव सुकलां. जेजूचो खरो शिश्य जावंक हांव सुकोवन पडलां. देखून हांव एक व्हडलो पातकी. म्हाका बक्षाणें जाय. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हो जावन आसा नीज स्पिरीत बक्षाणें आपणावंक. पंचव्यान देवाची दयाळाय खाकळूत बक्षाणें कोणें अनुभव केला तो बक्षिता. जर देव आमकां बक्षिता म्हूण आमी पातयेता तर आमी आमकांच आमच्यो चुकी आनी हेरांनी केल्ले आमचे विरोध केल्ले अपराध चुकी बक्षूंक जाय. नाजाल्यार कितें जाता, आमकांच आनी हेरांनी केल्ल्यो चुकी आमी बक्षिना जाल्यार देव आमकां बक्षिता. आमी बक्षिना जाल्यार कितें जाता, देवाच्या की उंचले निती करत म्हणलें आमी दाखयता. आमी देवाच्या की उंचले निती. जर देव बक्षिता तर बक्षी नासतना रावोंक आमी कोण ताच्या की व्हडले निती करतवे आमी. सवाल आमी आमकां विचारूंक जाय. सव्यान जेजूचो खरो शिश्य जावंक आशेमचो एक बरी भाग्यवंत क्रिस्ती जिणी जियोवनो देवा मोगाक जिणयेन साक्ष आनी महिमा दिवंक कोण आवडेता तो बक्षिता. बक्षिल्ल्या शिवाय शांतीना जेजूचो खरो शिश्य जावंक जायना. भाग्यवंत जिणी जियोवंक जायना. देवा मोगाक देवाच्या मोगाक साक्ष दिवंक जायना. देवाक महिमा जिणयेन दिवंक जायना. तें जाणा आसा कोण तो बक्षिता. कित्याक ताचो शेवट देवाक ताच्या जिणयेन साक्ष दिवचो, महिमा दिवचो. सातव्यान शांती समाधानाचें, संतोशाचें, एकवटाचें, माया मोगाचें जिवीत जियोवनो सर्गराजू जोडचो जिणयेंत कोणाक शेवट आसा पळया तो बक्षिता. जर तर हो शेवट ना तो बक्षिना. तो बक्षूच्या बदलाक पाडस करता. देखून जिणयेचो शेवट कितें, शांतीन समाधानान मोगान माया मोगान एकवटान जियोवनो देवा सांगाता सासनाक जियमचो तो शेवट जाल्यार खंडी जावन बक्षूंक आमकां साध्य म्हणलें देवाचें उतरच आमकां शिकयता. तर बक्षाणें कित्याक कश्टांचें जाता, कित्याक आमकां बक्षाणें कश्टांचें जाता. बक्षाणें वा बक्षूचें जडायेचें वा वजन म्हूण लेखता. एवढलें वजन कश्टांचें काम म्हणलें चिंता बक्षूचें. ती जडाय ताचें दूख सोंसिनातलो कोणीय ना. बक्षिनासतना ती जडाय दूख सोंसिनातलो कोणीय ना. ती जडाय काडूंक जाय, तें वजन हळू करूंक जाय जाल्यार बक्षिल्ल्या शिवाय ती हळू जायना. वावय जैस पडटा. ना बक्षाणेंच जिणयेचो व्हड कुरीस. ना बक्षाणेंच जिणयेचो व्हड कुरीस. बक्षाणेंच त्या कुर्सांत हांव आमकां जैत आनी सुडका. नाजाल्यार बक्षिनांतलेलें तें वजन ती जडाय निरंतर आमी वोवणकान घेवन जिवीत बेजारायेचें खंतीचें करी जाय पडटा. दुसऱ्यान बक्षूंचें अर्थरहीत म्हूण चिंता. बक्षूंचें अर्थरहीत कित्याक म्हळ्यार म्हाका ताणें दुखयला, हांवें दुखोवना, ताणें म्हाका दुखयला, ताणें सूख केल्या, ताणें बक्षी जाय, हांवें कित्याक बक्षूंक जाय. देखून बक्षाणें म्हाका अर्थरहीत. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, असलो वाद आमी केलो जाल्यार देवा मुखार आमी रावूंक योग्य वे. आमकां सवाल करया. तिसऱ्यान बक्षूंक वर्तें धैर्य गरजेचें. ताचो अभाव आमचे थंय आसा. दूख आतावन आपणाकच राखचें प्रयत्न मनशाचें. परतून परतून दुखयत म्हणलें बें आसा. देखून बक्षूंक तयार ना. हांवें आतां बक्षिल्यार परतून ताणें म्हाका दुखयल्यार, देखून बक्षिनासनांत रावल्यार परवा ना. तें भें धैर्य ना. धैर्यादीक मनीस मात्र बक्षिता, भिवकुरो बक्षिना. देखून आमचे थंय तें धैर्य भावार्थाचें दैवीक भाळ आनी धैर्य उणें आसा. चवथ्यान बक्षाणें आपणाची सकत अस्कत कांय न्हय हें आमी नेना. मस्तू जाणांनी चिंचें बक्षूंचें अस्कत काय ती म्हजी सकत म्हणून वळखून घेनात. देखून तांकां बक्षूंक कस जाता, बक्षाणें अस्कत काय न्हय तें बाळ आसलो मात्र बक्षिता. ती म्हजें दैवीक सकत. देखून हें चिंतप आसल्यार मात्र आमकां बक्षूंक जाता. पंचव्यान जेजूची सारकी वळख ना, भावार्थ घट ना. देखून बक्षूंक कस जाता.
जेजूचें भक्तीक जावन वाडल्या शीस जावं न्हय जीवनांतलो भावार्थ आमचो देखून पळया भक्त आसा जेजूची भक्त आसा भक्तीक जाल्या हांव शीस जावन हांव शिसान कितें करूंक आसा बक्षूंक जाय कित्याक मेस्त्रीन बक्षिला देखून बक्षान इन्कार करतल्याक जेजूचो शीस जावंक जायना तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो बक्षूंक आमी कितें करया आमी जाल्लो गाय सोदून काड पयलीं आमी करी जाय जाल्यार तें जाल्लो गाय सोदून काड काळजाक बक्षूंक जायना तसलो गाय जाल्लो कसो कारण कितें तें जाणा जाय गायाक लागून काळजाक जाल्ल्या गायाक लागून उपजल्ली बोगणाक आसली बेजाराय राग एकसुरपण मोसोर दुस्मानकाय मानसीक वत्तड हें स्विकार करी जाय ह्या रागाक लागून हें सर म्हज्या जिवितांत आसा हें वळखून घे जाय हें समजा जाय दूख अमसोताचो इरादो आसलो लोगी म्हाका दूख येयल्याचो दूख अमसो इरादो आसलो गी पारामाशेन हें घडलां गी न्ही जावन जाय म्हण अशें केलां गी ताणें देखून फिलिपी घरां बरोवन अध्याय 2 ओळ 3 सांबाळ म्हणटा स्वार्थाक पडोवन वा पकोळ दवळो ते खातीर तुमी कितेंय करिनाकात बगार खालत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्राण चड बरी म्हण तुमी लेखा हेरां तुमचे प्राण चड बरी म्हण लेखा तो बळ बक्षूंक जाता दुसरें दयाळ जा आनी तुकाच पयलें बक्षी दयाळ जा आनी तुकाच पयलें बक्षी तुका पेल्यान दूख दिवंक तूं कारण न्हय तुका पेल्यान दूख दिवंक तूं कारण न्हय तुजी सूख न्हय देखून तुकाच तूं बक्षितना काळजांतलें गाय गूण जातात काळजांतले गाय गूण जातात आनी पेल्याक बक्षूंक सकत मेळटा तुकाच बक्षितना पेल्या थंय दयाळ जाताय ताची बोगणां भावाना तूं जाणा जाताय आनी तो वळ तुका बक्षूंक जाता तिसऱ्यान शर्ता विणे बक्षी देवान तुका बक्षिला समोसो विसरोवन सोड जाल्लो समासो कच्चाट झगडें विसरोवन सोड बक्षान्यान परिहार सोद तो व्हड करिनाका बक्षान्यान परिहार सोद बक्षिनांतलेल्या साकराची वपार उडास कर आज जेजून सांगलेली वपार उडास कर बक्षिनांतल्यार तुका कितें जातलें तें उगडास कर कसब्यांचे अधीन ताका दिलो म्हणटा पवित्र पुस्तक कसब्यांचे अधीन ताका दिलो आनी अकरेक म्हणटा जर तुमी तुमच्या भावा भयणीक बक्षूंक इन्कार करशा जाल्यार तुमचो सर्गींचो बापूय तुमकांय तशेंच करतलो कसब्यांचे अधीन दितलो ताच्या अधीन तो घेवचो ना बक्षिना जाल्यार चवथ्यान बक्षूंक बळ मेळशाक दूख येयल्या पासत माग हें गरजेचें बक्षूंक आमकां जायना देखून कितें करी जाय दूख येयल्या पासत मागा जाय मागा तुमी घेतल्यात सोदांनी तुमकां मेळटलें बडयांनी तुमकां उक्तें जातलें मातेवाचो अध्याय 7 स्यो सर्गींची देणी ही देखून देवान बक्षून तुका कस जाता सोम्यान म्हणा माग तुका मागल्यार बक्षाण्याची कृपा देव दिता देखून ताचेय खातीर माग तुजेय खातीर माग तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितेल्या पासत मागा मातेवाचो अध्याय 5 ओळ 40 आनी 4 तुमकां दग दितेल्या पासत मागा तुमकां कोणें दूख येयलां तांचे पासत मागा तो वळ बक्षाणें सुलभ जातलें पंचव्यान उपकारी मनाचो जा बक्षाणें वैयक्तीक जैत जोडूंक आनी वाडावळ आपणावंक आसचें व्हडलें हातेर वैयक्तीक वाडावळ जोडूंक आनी जैत आपणावंक आसचें बळादीक हातेर नकारात्मक संगतीक तुजी सकत विनियोग जावची आतां सकारात्मक संगतीक विनियोग जाता तुजी सकत कितें आसा येदोल मनासर बक्षीन आसतना कितें जाता ती नकारात्मक संगतीक विनियोग जाता बक्षितना ती सकारात्मक संगतीक ती विनियोग जाता आनी तो संतोष तुका पळोवंक तुका मेळटलो वैरी दुस्मान तुजे भितर वैरी दुस्मानान देखून स्वतंत्रपणे जियोंक जाता तुका वैरी ना दुस्मान ना जाता तुवें बक्षिलाय तूं स्वतंत्रपणे जियेताय नाजाल्यार तूं बंदडेंत आसाय स्वतंत्रपणे जियोंक आमकां जायना संतोष आनी शांती समाधान अनुभव करूंक जाता पंचव्यान परत मोग कर बक्षाणें परत मोग करूंक प्रेरण जाता दूख मोगान बदलता तुजो आनी पेल्याचो मोग करूंक तूं सक्तेपण जाताय बक्षिल्ल्यान देखून कितल्यो चुकी घडल्यारय तूं अस्कत जायनाय कारण
तुका मोग करूंक कळटा दुख येयल्यारी बक्षिल्यारी तूं कितें करताय मोग करूंक शकताय आनी त्या वेळा तुजें जिवीत संतोशाचें दादोसकायेचें जावं पावता अकरेक देवाचेर बरवोसोन राव देवाचेर बरवोसोन राव किर्तन 55 वळ 22 म्हणटा तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडळोवंक दिमचो ना देखून जें कितें तुका कस जाता तें सगळें वजन देवाचेर सोड तो तुका सांबाळटलो आनी प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडळोवंक नास जावंक दिमचो ना तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो खुर्साक आज आमी मागण केला त्या खुर्सांत हांव जेजून आमकां बक्षिला आनी आज तोच जेजू आमकां एकामेका बक्षूंक आनी बक्षांनी आपणाव उलो दिता तो जेजू